Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purur. Book your seat today. Limited seats available. ITI पास जाताल्या भुरग्याक म्हणजे वेगळो परत एका दोन सब्जेक्ट घेऊन आपण 10वी पास जावचो पडटालो किंवा 12वी पास जावचो पडटालो ते आमी सायडीक काडून आमी म्हटलें 10वीच्या उपरांत जर त्यांनी 2 वर्साची ITI केल्या आसत जाल्यार ताका डायरेक्टली 12वी पास ही सर्टिफिकेट गोवा बोर्डाची इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट आमी दिवपाक सुरवात केल्या. कोणी म्हणजे 10वी प्लस 2 वर्सां ITI केल्या भुरग्यांक दे कॅन गो डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट टू द गोवा बोर्ड एंड दे कॅन टेक द इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट. म्हणजे फाल्यां सकाळी खंयसरूय जर वयतलो आसत हय हांव ITI इलेक्ट्रिशियन जाला प्लस आय एम 12th पास फ्रॉम द गोवा बोर्ड ह्यो दोनूय सर्टिफिकेटी ज्यो आहा त्यो दिवपाक शकता. एड्युकेशन सेक्टरांत जो मोठो बदल करपाचो जेणे करून आमी म्हणटा की आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर ही आमी सुरवात केला. जी फीस आशिल्ली तांकां ITIची पेड करताली ती ह्या वर्सा पासून आमी झिरो केली की सगळ्या चलया भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट ITI एड्युकेशन तेंच्यांनी घेवचें. हांव अजुनूय सांगता आमच्या वेगवेगळ्या ITIंतल्यान आमी 17 वेगवेगळ्या पद्दतीचे कोर्सीस सुरवात आसा. आमकां प्रावड मोमेंट आमच्या खातीर आसा की पयलें राज्य आसतलें गोंयांतलें की ज्या ITI सगळ्यो ISO सर्टिफायड आसा आनी खंयच्याच राज्यान इतक्या मोठ्या प्रमाणात ISO सर्टिफायड ITI तुमकां पळोवपाक मेळच्यो ना. आमी ड्युअल ट्रेनिंग म्हणजे आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड सर्विसीस हांच्या बरोबर काकोडा ITI म्हापसा ITI हांच्यांनी केल्लो MOU आमच्या भुरग्यांक हो ड्युअल ITI सर्टिफिकेट दितले. तेंची रुटीन सर्टिफिकेट ताज्या भायर फायर अँड एमर्जन्सी सेफ्टी ही सर्टिफिकेट दितले. इन फ्युचर आमी ITIंतलो हो नवीन कोर्स इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत फायरमॅन ह्या कोर्सा खातीर ह्या पद्दतीची सर्टिफिकेट्स इन फ्युचर ही कंपल्सरी आसतली. कारण आमी जसजशे एडवान्स वता तसतशें आमच्या सर्टिफिकेट किंवा रिक्रुटमेंट रुल्स हातूंय बदल करपाक घेतला. ITI 10 वर्सां माय सेवा दिल्ल्या प्रशिक्षकांक सेवेत कायम करपाचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन. ITIंतले आमचे बरेचशे टिचर्स डेडिकेटिवली ते काम करता. म्हाका खबर आहा बरेच जाण अजून तेंचें कन्फर्मेशनूय ना. गेली 10 वर्सां 12 वर्सां दे आर वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. पण आमच्या नवीन पॉलिसीच्या अंतर्गत 10 इयर्स जांकां कंप्लीट जाल्या तांकां जॉबान कन्फर्मेशन करपाचेंय बी हांव एश्युरन्स दिता की नक्कीच तांकां जॉबान कन्फर्मेशन करपा खातीर आमी प्रायोरिटी दितले.